नॅशनल चॅनलाक इंटरव्यू दितना आमच्या गोंयच्या बद्दल खूबशी गजाली ताणें उगडी केली. आयज हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या गव्हर्नराक सतपाल मलिकाक, कित्याक ज्या प्रमाणे तेणें जे सत्य आसलेले, जे ट्रूथ आसलेले तेणें बिंदास आयज तेणें एका नॅशनल चॅनलाच्या फुड्यान तेणें एक्सपोज केल्लेले आसा. आनी आयज तो एक मनीस जो गव्हर्नर आसा, तो पयलीं गोंयचो गव्हर्नर आसलेलो, आतां तो मेघालयाचो गव्हर्नर आसा आनी तितल्या एक हाय पोजिशनाचेर, कॉन्स्टिट्युशन पोजिशन तेजें आसा, त्या पोजिशनार वचून तेणें आयज एक अशें एलिगेशन केल्लेलें आसा ह्या BJP सरकाराचेर. कित्याक आयज तुमकां खबर आसा गव्हर्नर सुद्दां आसा ते खंय तरी पॉलिटिकल रिलेटेड आसता. पॉलिटिकली ते तेंच्या पार्टीन आसता, तेंची पार्टी सत्तेर येयल्या उपरांतूच ते खंय तरी गव्हर्नर जाता. हे सगळे गव्हर्नर आसा ते पॉलिटिकली ते पार्टीचे मनीस आसता. आयज तो स्वता एक BJPचो एक वेल विशर, एक तेंचो कार्यकर्तो आयज तो गव्हर्नर जालो आसा. आयज तेणें स्वताच्या गव्हर्नमेंटाक, स्वताच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक, बाकीचे तेजे वांगडी मिनिस्टर आसलेले तांकां सगळ्यांक तेणें आयज ते इंटरव्यू भितर एक्सपोज केल्लेलो आसा. सांगलें जेन्ना तुवें लॉकडावन केलें तेन्ना गोंयाक खंय लॉकडावन फर्स्ट लॉकडावन जालें तेन्ना, जाल्यार बाबा तुमी एसेन्शियल कॉमोडिटीज कशे सप्लाय करतले काय म्हणून, तेन्ना डोर टू डोर हे एसेन्शियल कॉमोडिटीज सप्लाय करप इम्पॉसिबल जातलें म्हणून. आनी हो विशय आमी तेन्ना रेज केल्लो आनी तेन्ना गव्हर्मेंटान कसलोच हांकां हेल्प केल्लो नासलो लोकांक. तेन्ना खुबशे फुडाकार घेवन, खुबशे लिडर्स जावं, खुबशे NGOs जावं, सोशल एक्टिविस्ट जावन फुडाकार घेवन आमी लोकांक हेल्प केल्लो तेन्ना फर्स्ट लॉकडावन जालें तेन्ना. तेजे भितर तेणें आनी एक एक्विजिशन केलेलें आसा गव्हर्नरान आमच्या आमदाराचेर, तशेंच BJPच्या गव्हर्नमेंटाचेर. कित्याक एका कंपनीन खंय लॉकडावनाच्या नांवान लोकांक सामान पावोवपाक लागून कितलेशे पयशे दिल्लेले, ते पयशाचो हिशोब ना म्हणून हेजेर सुद्दां तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की ते पयशे कंपनीन दिले, ते पयशे गेले तरी खंय काय. आयज काँग्रेस पार्टी कडसून आमच्या मुर्मुगांव ब्लॉकासून हांव मुद्दाम तुमकां सगळ्यांक उगडास करून दिता आनी आयज आमी डिमांड करता कितें जे प्रमाणे सगळे जाण आख्खे गोंयभर तुमी पळयता काल कितलीशी एजिटेशन जाली, खुबशे पॉलिटिकल पार्टिसान एजिटेशन केलें. आमची काँग्रेसीचे काल एजिटेशन जालें, आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक अरेस्ट केलेले, काल आमी असले थंयसर अरेस्ट जाले. सो अशे खूब जाणांक काल डेमॉन्स्ट्रेशन चालू उरले गोंयभर. त्या प्रमाणे गोंयचे लोकूय भितर इनवॉल्व जाले आनी खूब कडेन हे केले. बट मुद्दाम सांगपाक सोदता हांव, कित्याक आयज जे डिमांड करता CMाचेर रेजिग्नेशन मागता सगळे जाण, CMान मोरल ग्रावंडाचेर रेजिग्नेशन दिवंक जाय, हो आमचो डिमांड आसा. बट हे सगळे घडोवन हाडपाक आनी हेजो मेन जो सुत्रधार म्हणटा, मेन कल्प्रीट म्हणटा, हो मेन कल्प्रीट कोण जाल्यार हो आमचो स्थानीक आमदार जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, तो हो मेन कल्प्रीट. हे प्रूफ जाल्लेलें आसा. सो हांव वास्को पुलिसां कडेन मागता, SP सावथा कडेनूय मागता, जी आमी कंप्लेंट तुमकां जुलय 27 तारखेक दिलेली 2020 ही केस आतां रेजिस्टर करची. तुमकां आनी कसलो प्रूफ नाका. एक गव्हर्नरान स्टेटमेंट केलेलो आसा आनी जी आमी कंप्लेंट तुका तुमी जी रेजिस्टर करून अशीच दवरलेली आसा ती बेगीनच्या बेगीन रेजिस्टर करची. आनी जे गव्हर्नरान सांगला, जे लोकल आमदाराक जे पयशे दिला खंयच्या कंपनीन, ते खंयच्या कंपनीन ताका आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी लोकांक सांगले जाल्यार लोक म्हणटले आमी ऑपोजिशन म्हणून उलयता. सो खंयच्या कंपनीन ताका पयशे दिला, कितले पयशे दिला आनी ताणें खंयसर युटिलायज केले, हो प्रश्न लोकांक ताणें सांगपाचो गरज आसा. लोकांच्या फुड्यान येवन ताणें क्लियर करची आनी मागता पुलिसां कडेन की बेगीनच्या बेगीन जी कंप्लेन आसा ती रेजिस्टर करून घेवची. आनी जर तुमी केस रेजिस्टर करना जाल्यार फुडें जो आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन आसतलो तो आमी फुडें करतलेच. तुमकां एक आठवड्याचो टायम दिता. एक आठवड्या भितर जर तुमी कंप्लेन रेजिस्टर करना गव्हर्नराच्या स्टेटमेंटाच्या वयतून, जाल्यार फुडलो जो स्टेप आमी घेवंक जाय तो आमी घेतलेच.